मंगळार 23 जानेर. मुखेल वोळ. म्हजी आवय कोण? नियालाक आदार. संवसारांत येतल्यांक जरी एक फामील आसा तरी अदीक मोलाची आमी देवाची भुरगीं हें समजून घेवंक, कित्याक जिवीत आनी मरण ताच्या हातांत आसा. त्या पासत देवाचो पाटलाव करतल्यांक जेजू म्हणटा, तुमी सगळें सोडून ताचो पाटलाव करूंक जाय. माथेवाक आपयलो तेन्ना दुडू सांडून आनी सगळें सोडून जेजू फाटल्यान गेलो. पेद्रू आनी आंद्रेव बापायक आनी रांपण्यो सोडून जेजू फाटल्यान गेले. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जेन्ना तो संवसारी नामना आनी गिरेस्तकाय कमोवपाच्या जिवितांतलो सोयनारार आयलो तेन्ना सगळें सांडून भारत देसांत जेजू फाटल्यान आयलो. भाग्यवंत जुजे वाज जेजूच्या मोगान पडून आपल्या कुटुंबाक सोडून याज्ञीक जावंक गेलो. एक मोठवाशी आनी याज्ञीक खरो जेजूचो संबंद सोडूंक आपल्या आवय बापायक सांडून पवित्र सभेक आपली आवय म्हूण मानून घेवन मोगान तिची सेवा करूंक फुडें सरतात. जेजू आपल्या शिसांक सरळ सांगूंक सोदतालो, आपली आवय आनी बापूय देव बाप, जाणें म्हाका ह्या संवसारांत धाडला आनी ताचो वावर करूंक हांवें अदीक गरजेचो. त्या पासत रोगता संबंदा परस देवाची खुशी करप हें व्हडलें जाणवायेचें आनी म्हत्वाचें. तो दिसपट्टी देवाचें उतर वाचून नियाळून देवाची खुशी करूंक वावरुया. म्हजो थाराव. तेर्साच्या मागण्या वरवीं सदांच सुर्गींच्या आवयक चिटकून रावून देवाची खुशी करूंक वावुरतली.